Bara 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 shiara bara 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 shiaranta bara 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 shiara bara 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 Huan de 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 Huga ra ra de 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 hula ra 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 Huanta ba ba ra 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 Biri 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 shiara bara 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 Diara bara 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 Diara ra 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 Bara 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 shiara ra 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 Hua ti 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 Diara ra ra bara 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 Diara bara 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 shiara ti 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 Bara 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 Hua ra 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 Huantiri biri 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 bara 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 Diara bara 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 Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, Jesus. Thank you, Father. bara bara Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. मोगळा बाप्पा ह्या वेळा खातीर आमी तुका अर्गान दिता ह्या रातीच्या वेळार तुवें आमकां सगळ्यांकी सांगाता आपयलाय तुजे उतार आयकूंक आनी ते कशे आमच्या जिवितांत आमी चड आनी चड रितीन फळाबरीत करच्या खातीर पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय आमी कशे उलयचे ते आमच्या जिबे मुखांतर तुवें उलोवच्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता आनी आमच्या मनांत कितें आमी आलोचन करीचे तें तुवें आमकां शिकोवच्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता हांगासर आसलेल्या हर एक लागी तुज्या हातांत हांव समर्पिता तशेंच युट्यूबार पळोवच्या हर एकल्या तुज्या हातांत हांव समर्पिता ती खंयच्या उद्देशा खातीर हे उतार आयकूंक आयल्यांत ते उद्देश परिपूर्ण जावच्या खातीर हांव सगळ्यांक तुका समर्पण दिता पवित्र आत्म्या तूं आमकां ती जाणवाय दी आमकां जाय आसची ती कृपा हे उतार आयकून आमी 100 वांट्यांनी फळां दिवच्या व्यक्ती जावन हांगासर भायर सरच्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 Amen. प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस ओके आज आमी हांगा काल शिकोवंक वता म्हणल्यार ते एक मस्त गरजेचें जावन आसा सडावत आमी पळयता एस्पेशली मिनिस्ट्रीक कॉल करून हर एकल्यांनी विचारचें कालेंगे म्हणल्यार सिस्टर आमकां तुमच्या मागण्यान दवरा सिस्टर आमचे पासत मागा म्हणून आमी सांगचें आयकला करेक्ट न्ही आतां ती मागा म्हणटाना कोणी मागा नासतना रावतात गी ना आमी सट्ट मागणें करता करेक्ट न्ही सट्टां पासत आमी मागणें करता बट काल्याक आमी कोणा वयर डिपेंड जावचे कित्याक आमी डिपेंड जायचे करेक्ट न्ही देवान आमकां अधिकार दिला आज आमी तेंच पळया देवान कसो आमकां अधिकार दिला ताणें आमकां अधिकार दिवनी आमी आनीकी भिकारपणाचें जिवीत आमी जियोन आसा करेक्ट न्ही आमी भावार्थी वैगी न्ही आमी भावार्थी वैगी न्ही क्रिस्तांव वैगी न्ही आमी जल्मात हावन क्रिस्तांव करेक्ट न्ही आमी जल्मात हावन क्रिस्तांव जाल्यार आमी सिस्टरां कडेन ब्रदरा कडेन आमी तांकां कॉल करचे सूख म्हूण सांगान आमी कॉल करीचे तांच्या कॉन्टॅक्टर आसाचे कित्याक आमकां उतराची जाणवाय तांचे तावनूच मेळटा चड आनी चड रितीन आमकां ह्या जिवितांत मुखार वचचें जाल्यार आमकां तांची जाय गरज आसा करेक्ट न्ही
पूण हर एक संगतेंत आमच्या जिवितांत कसले एक सिच्युएशन्स येताना आमकां तांणी ऑलरेडी गट केला उतरांनी करेक्ट न्ही तांणी ते बींग घाला पूण हर एक परिस्थिती येताना आमी घडये घडये तांकां कॉल करीचे म्हणून ना करेक्ट न्ही तांणी आमकां ऑलरेडी शिकयला करेक्ट न्ही आता ते तांचे वचून घडये घडये भीक मागून आसचे करेक्ट न्ही काले म्हणून म्हजे खातीर मागा म्हणून परत्यान परत्यान आमी देवाच्या उतरांत आसता जाल्यार आमी काले करता परत्यान 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 वचून आमी काले करता म्हजे खातीर मागा कंप्लीट आमी काले आमचे फोकस खंयी दुसऱ्या कडेन वेता करेक्ट न्ही आमकां कोणा वयर डिपेंड जावची गरज आसना देवान कशें ब्रदरांक जावं दी व्हडले व्हडले प्रिचर्सांक जावं दी कसो अधिकार दिला गी तशेंच आमकां हर एक लागी अधिकार दिला ओके सो आमचे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आमी पयलीं ते अंडरस्टँड करीचे आमी अर्थ करून काडून ते देवान सुरवेक आदावाक रचले ताच्या उपरांत समायिका हांव काल सांगता म्हणून देवान सुरवेक आदावाक रचले ताच्या उपरांत देवान पळयले आदावाक मस्त भूक लागली तशें ताणें रुखांक रचले ताका ताण लागली देखून उदक रचलें ताणें मागीर ताणें पळयलें ताका ब्रीथ करूंक उस्वास काडूंक ताका ऑक्सिजन नातलें आम्लजनक नातलें ताका तें जाय म्हणून दिसलें तशें ताणें तें कालें केलें तें क्रिएट केलें ताणें मागीर ऑक्सिजन केलें ताणें तशे खातीर वय गी अशें आसा गी ना अशें केलें गी देवान तें करूं ना बायबलान तशें बरयलां गी ना पुरा ना तयार करून मागीर आदांक रचलो करेक्ट न्ही फस्ट आदावाक रचलें गी ना नाही वा आदावा कालें जाय असलें तें पुरो रचलें गी वय देवान फस्ट आदावाक रचूंक ना देवान पयलें आदावाक खंयचें पुरो गरज आसलें तें रचलें करेक्ट न्ही आनी ताच्या उपरांत ताणें आदावाक रचलें आतां आदावाक रचल्या उपरांत देव आदामाचो मस्त मोग करतलो सो आदावाक केदाळा रचलें केदाळा कालें जालें देव तसो इतलो मोग करतलो गी देवान ताका सगळ्या सिस्टर वयर अधिकार दिलो करेक्ट न्ही ओके आतां देवान आदावाक काल्याक रचलें काल्याक रचलें मोग करून देवाचो मोग करून मोग आदावाक दिवंक करेक्ट न्ही आनी वय. तो सेम मोग आदावान सगळ्या सृश्टेक दिवच्या खातीर रचला ताका करेक्ट न्ही सगळ्या संवसाराक दिवंक वय आता देव आदामाचो इतलो मस्त मोग करतलो कित्याक तो देवान ताच्या हातांत रचलेलो जावन आसा करेक्ट न्ही देवाक ताचे वयर इतलो मोग आसलो की सगळ्या संसार चलोवची अधिकाराची ती सावी ताका दिल्ली ताणें करेक्ट न्ही आता आमी एक उत्पत्ती पळया उत्पत्ती चॅप्टर 1 वर्स 26 पळया आणि देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आणि आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर सर्व मनजाती रानवट मनजातीचेर आणि धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो ओके हांगा म्हणटा आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया देवान म्हळें आमी करुया म्हण सांगून आमी म्हणून आसा हांगा करेक्ट न्ही वय ओके देवान म्हळें आमी मनशाक करुया म्हणून आतां एकलो मनीस आपणाक आमी म्हणटा गी ना ना तशें म्हळ्यार थंयसर पवित्र चिंतती आसले करेक्ट न्ही आमी म्हळ्यार ते एक जण आसले ते बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ओके तेकांनी मेळून काल डिसायड केलें आमी मनशाक आमच्याच सारक्याचो आनी सुरूपायचो करया म्हण सांगून आतां आदाव कोणा सारकेचो आसलो देवा सारकेचो वय कुडींत न्ही करेक्ट न्ही कुडींत न्ही नाही आतां तेसलोनिकाच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार आमच्या तांतूय बरयलां 3 भागांत रचला म्हणून आत्मो प्राण आनी कूड म्हणून करेक्ट न्ही आतां देवान आमकां मनशाक ताच्याच सारकेचो ताच्याच स्वरुपाचो कुडींत न्ही भागार आत्म्यांत रचला
सो आदां आत्म्यांत कोणा भाशेन आशिल्लो देवा भाशेन आशिल्लो आणि देव तसो इतलो मोग करतलो ही अधिकारांची की म्हळ्यार सावी पुरो संवसाराक चलोवची ती सावी ताणें कोणाक दिल्ली आदावाक दिल्ली ओके नेक्स्ट पळोवचें जाल्यार सिस्टर 28 वाचा देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा दर्याच्या मासल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया ते काल सलया म्हणतात अधिकार सलया म्हणतात करेक्ट न्ही तर अधिकार म्हणली ती सावी कोणाक दिल्या आदावाक दिल्या आता आदावान काल केलें देवान ताका एक कमांडमेंट दिल्ले केल्ले आसले ते कमांड दिल्ले आसले करेक्ट न्ही ते काल कमांडमेंट त्या रुखाचे फळ खाई नाका म्हण सांगून करेक्ट न्ही देवान काल सांगले ह्या रुखाचे फळ खाई नाका बट आदावान काल केला फळ केलें की ना केलें आता आमकां अशें सवाल आयला आता कोणाक जाल्यार जनरली अशें एक सवाल आयला आंगी ना आंगी म्हणून पळया कालेंगी म्हळ्यार आता देवाक पयलेच गोत्तासलें की ना आदां वचून असले एक लफडाक करता म्हणून गोत्तासलें की ना देवाक पयलेंत गोत्तासलें करेक्ट न्ही देवा तावन काले म्हणी लिपल्या सागी ना शुअर ताका गोत्तासलें करेक्ट न्ही ताका गोत्तास जाल्यार देवान त्या एदेन तोटांत तो बरें आनी वायट असो रूख ते काल आसा जाणवायचो तो रूख काल आसा ते काल्याक थंय दवरलें ताणें देवा गोत्त आसलें न्ही जाल्यार देवान कित्याक त्या तोटांत तो रूख तो पर्टिक्युलर तो एक रूख कित्याक ताणें दवरलो तो रूख थंय दवरनासलो जाल्यार हो फळ खात्यालो गी आदां फळ खात्यालो गी ना मुखार हे प्रॉब्लेम्स जाताले गी आमकां ना तर देवान काल्याक तो रूख दवरला ते टेस्ट करून गी विसवण करून देव टेस्ट करता गी विसवण करूंक ताणें सांगलें ताच्या उपरांत तो खंयचें विसता तें आता आमकां घाले बघता असले सवाल आमकां हर एकला आयला जावंक पुरो करेक्ट न्ही आता ताका आन्सर आसा आमी ते पळया द्वितीनियमांत चॅप्टर 30 वर्स 19 आकाशाक आनी पृथ्वीक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां जिवीत आनी मरण आशीर्वाद आनी श्राप हांव तुजे मुखार दवरतां जिवीत विंचून काड आनी तूं तुजी संतत जियेतल्या ओके हांगा तशें म्हळ्यार आमचो देव कसलो जावन आसा आमचो देव फ्रीडम असो देव जावन आसा स्वतंत्रताय आमकां दिल्या करेक्ट न्ही तो कोणाय की केदाळाय फोर्स करिना तुवें हेंच करीचे म्हणून फोर्स करिना करेक्ट न्ही देवान आदावाक रचयल्ल्या देवान रोबोटाक रचयल्लो न्ही करेक्ट न्ही देवान रोबोटाक रचलो आसता की न्ही आदावाक ते वच लेफ्टाक वच म्हणटाना तो ओके बॉस म्हणून लेफ्टाक येतलो गी ना आदावाक रायट वच म्हळ्यार रायट येतलो गी तशें आसलें गी ना ताणें मनशाक रचलो आसतलो करेक्ट न्ही आनी मनशाक रचतना ताणें फ्री चॉयस दिला ते आतां उतार आमी पळयले काले म्हणून विंचूंक विंचूंक करेक्ट न्ही तें दिलां आमकां जिवीत विंचून काड आनी तुजी संतती जियेतल्यात म्हणून आसा तें करेक्ट न्ही आतां ताणें मनशाक आतां कशें रचला म्हणून सांगल्यार ताणें ताका फ्री चॉयस दिल्लें ओके आतां हांव तुजे मुखार एक दोन संगती दवरता काल म्हणून सांगल्यार जीवन आनी मरण आतां आशीर्वाद आनी श्राप आतां ते आमचे चॉयस करेक्ट न्ही आमकां आशीर्वाद चूज करूंक आसा जाल्यार देवा कुशीत आमकां श्राप चूज करूंक आसा जाल्यार ताकाय प्रेज लॉर्ड ताकाय आमकां एक बरें जीवन चूज करूंक आसा जाल्यार ताकाय प्रेज लॉर्ड म्हणचें आनी मरण चूज करूंक आसा जाल्यार ताकाय प्रेज द लॉर्ड देवान फ्री चॉयस दिला आमकां विंचून काडूंक आमकां फ्रीडम दिला करेक्ट न्ही तो कोण्णे की फोर्स करिना तुका ताचे वयर
पातीने धुवून कसं तर पाती येत नंतरी तो कोणाकी फोर्स करीना करेक्ट नाही होय हा तशेंच ताणें आदावाकी फ्री चॉईस दिल्ले म्हळ्यार ती विंचून दिल्ले ताका फ्रीडम दिल्ले आता हांवें ते रूख दवरला आता तुजी विंचून जावन आसा ते जीवन चूज करचे म्हळ्यार म्हज्या आज्ञा प्रकार तूं विंचून करताय की वा शिरप चूज करचे ताका ऑप्शन जाल्ले ते करेक्ट न्ही होय आता आदावान काले केले आज्ञा चूज केलें की ना शिराप चूज केले ताणें ते सिरप चूज केलाय करेक्ट न्ही ते शिराप चूज केले ताणें होय आता तशें म्हळ्यार देवान आमकां फ्री चॉईस दिल्ले बट तो आमचो इतलो चड मोग करता की तो आमकां सांगता जिवीतच विंचून काड म्हूण सांगून होय करेक्ट न्ही तो केदां जाल्यार सांगता की शिराप विंचून काडा म्हूण सांगून न्हू ना आता हांवें तुज्या मुखार तुजे सांग देव सांगता हांवें तुज्या मुखार 2 विंचूण दवरल्यात तूं विंचतना काले विंचून काड जिवीतच विंचून काड म्हूण सांगून होय ओके आता जिवीत म्हळ्यार काले मरण म्हळ्यार काले आता जेजू सांगता हांवूच सत वाट आनी जिवीत म्हूण सांगून करेक्ट न्ही होय आता हांगा आमी तुजे उतरांत ती पळयलें जिवीत म्हूण सांगून उतार ते मरणीय आसा जिवीत आसा करेक्ट न्ही आता होय. मरण म्हूण सांगल्यार का आता जिवीत म्हळ्यार काले जिवीत जी म्हळ्यार देवानं सांगिल्लें देवाचें उतर आमी विणचें त्या देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आमी जियोवचें होय देवंताचे उतार तर होय मरण म्हळ्यार कितें जे कितें हाजो देवाच्या विरोध उतराच्या आसता विरोध आसा होय करेक्ट न्ही ताका मरण म्हणटात दिसल्यार आता देव मरण सांगता होय देवाच्या उतराचे विरोध आसचे ते मरण जावन आसा करेक्ट न्ही आमी होय काले उलयल्यार देवाच्या उतराच्या विरोध काले उलयता जाल्यार ते मरण दिवचे जावन आसा करेक्ट न्ही आता होय देव सांगता तूं जिवीतच विंचून काड म्हणून होय म्हळ्यार तूं म्हाका चूज कर म्हणून होय ओके म्हज्या उतरांक चूज कर म्हणून सांगता म्हज्या उतरांची विंचूण कर म्हणून सांगता तो होय कित्याक तूं केदाळार जिवीत विंचून करताय तूं मात्र न्ही मुखार तुजी तुजी संतती आशिर्वादीत जाता म्हणून करेक्ट होय न्ही आमची होय मुखलिकली संतत आसा पळय ती आशिर्वादीत जाता म्हणून त्या होय खातीर आमकां काले विंचून काड म्हणटा तो जिवीत विंचून काड म्हणून सांगता आता आमी माड पळयल्यात करेक्ट न्ही नाल्लाचे माड पळयलात न्ही हा हा माड 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 हा म्हणटात न्ही माड होय हय हा आता आमच्या गोवारी आता इतले सगळे माड आसात करेक्ट न्ही होय आता पळयता आमी नार्ल जातात बोंडे मेळटात तातून करेक्ट न्ही आता ते होय पुरो माड आमीच लायल्यात गी ना ना कोणेंगी आमच्या मालगड्यांनी ते लायल्यात करेक्ट न्ही होय पूण आज आमी त्या जाग्यार रावन आमी बरे बोंडे पियेता करेक्ट न्ही होय तांतले फळ आमी पिवन आसा करेक्ट न्ही होय तशें म्हळ्यार ते नाल्ल कोणेंगी घाल्ले ते बी त्या दीस होय ओके कितलेगी वर्सां पयले घाल्ले आमच्या मालगड्यांनी जावन पुरो बट ताची संतती आज आमी जावन आसा करेक्ट न्ही आमच्या आबाच्या आबान जावंक पुरो या कोणी जावंक पुरो मालगड्यांनी ते लायल्यात होय जावंक पुरो पूण होय आता ताची संतती आमी करेक्ट न्ही कोण आता आमी आज त्या बोंड्याची रूस आमी सुकूंक शकता साकूंक शकता करेक्ट न्ही पिवंक शकता होय करेक्ट न्ही Yes. अशेंच केदाळा आमी जिवीत विंचून करता देवाचे उतार विंचून करता जेजू बरी जिवीत आमी जियोंक साध्य जाता केदाळा काल जाता आमी मात्र न्ही आमच्या फाटल्यान आमची संतती काल येवचार आसा न्ही ती आशिर्वादीत जाता हांगा देव काल आशो नासलो आदावान जिवीत चूज करीचे म्हण सांगून करेक्ट न्ही बट आदावान काल केलें शिरप चूज केलें ताका सांगलें की ना देवान सांगिल्लें सांगलें की ना करेक्ट न्ही सांगलें ना ताका सांगिल्लें ते देवाचें होय उतराचो विरोध केलो होय पूण त्या रुखाचे फळ केलें की ना ताणें केलें केलें करेक्ट न्ही होय आता म्हाका सांगा आदामा बसत देवान कोणाक रचला आदामा बसत कोणाक येवेक रचला देवान देवेक येवेक रचला करेक्ट न्ही होय कोण केलें कोणे फर्स्ट फस्ट येवेन केलें आदामान येवेन हेवेन केलें करेक्ट न्ही तर मागीर होय आदामाक कित्याक केदाळे आमी तो सुखीदार म्हण सांगता ताका कित्याक कशें मिस्टेक केला आमी देवान आदामाक सांगिल्लें हं. तशें येवेक आमी येवेक फर्स्ट ना
एवेन केल्ले न्ही फ्रूट ते ऍक्च्युली एवे ती कोळे सुकीदार जाता ती सुकीदार जाता न्ही तर हांगा ती कशें ते आदारान सूप केल्ले म्हण जाता ती आदों भितरच आसली तशी जावन तोच चुकीदार जाता करेक्ट आता पळय फर्स्ट काले जाले एवेन केल्ले करेक्ट न्ही तर होय. हांगा बिल कोणे पे करचे पडले उतार आदां काले सांगता एका मनशाच्या आविधेयपणा वरवीं म्हणून सांगता करेक्ट न्ही एका मनशाच्या आविधेयपणा वरवीं ते अशें सांगलां की एका बायल मनशाच्या आविधेयपणा वरवीं म्हणून न्हू सांगलां की तशें ना ना मनशाच्या आविधेयपणा वरवीं करेक्ट न्ही बट फळ कोणे केल्ले एवेन केल्ले होय. तर आमी आतां पळोवचें जाल्यार हांगा आदावाचे कशें मिस्टेक जाला म्हणून ते एक सवाल येता करेक्ट न्ही कशें ते मिस्टेक ताचे म्हण सांगून आतां सैतान कोणा लागीं उलयलो येवे आदावा लागी लागीं की एवे लागीं येवे लागी एवे लागीं करेक्ट न्ही एवे कडेन येवन सैतानान काल सांगले सैतान आमचे लागीं तशें तूं उलयता करेक्ट न्ही उलयता की ना सैतान उलयता आमचे लागीं उलयता की ना उलयता कशें उलयता हाय Thoughts. हॅलो हाव आर यू म्हण सांगता की थॉट्स घालता मतीक हा करेक्ट करेक्ट आमच्या चिन्ह मुखांत उलयता तो करेक्ट न्ही हा आमकां मस्त चिन्ह दिता तो थॉट्स दिता करेक्ट न्ही होय. आतां आमी ते एक आमी आतां ते मुवी पळयला जावंक पुरो न्ही आमी द पॅशन ऑफ क्रायस्ट ते पळयला जावंक पुरो ते एक लेडी आसा तर तिचे मुखार एक सोरोप आसा आनी तो तिचे कडेन उलोवन आसा वैगी पळयला की तुमी मुवी होय. पिक्चर होय. पळयला जावंक पुरो तुमी करेक्ट न्ही बट होय. ऍक्च्युली सैतान चिंतनांनी उलयता ओके येवे ಒಟ್ಟುಕು सैतान चिंतनांनी उलयलो ओके आनी सैतान केदाळाय आमकां असले चिन्ह दिता की जी देवाच्या उतराच्या विरोध आसचे चिन्ह दिता ओके आतां ह्या रुखाचे फळ खाय नाका म्हणून देवान सांगले वैगी बट होय. सैतान येवेक इसारताना तो कशें इसारता तुमकां देवान सांगलां की गार्डनाच्या खंयच्याय रुखाचे फळ खाय नाकात म्हणून तशें इसारता की तो डायरेक्टली होय. ताणें इसारूना करेक्ट न्ही डायरेक्टली इसारूना ताणें सेम काल सांगला ते इसारता पूण इल्ले गुडान इसारलें ताणें इल्ले ट्विस्ट करून इसारलें करेक्ट न्ही देवान क्लियरली इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसले करेक्ट न्ही करेक्ट सांगला देवान ह्या रुखाचे फळ खाय नाकात म्हूण सांगून सैतानान अशें इसारूना की देवान तुका त्या रुखाचे फळ खाय नाका म्हूण सांगलां की नो ताणें ना. तशें सांगून ताणें काल इसारलें देवान तुका सांगलां की ह्या गार्डनाच्या खंयच्याय रुखाचे फळ खाय नाका क्वेश्चन तोच आसा बट इल्ले ट्विस्ट करून ताणें इसारला ओके ट्विस्ट केला की ना ताणें इसारताना आनी केला. येव काल आन्सर दिता ना 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 तशें सांगू ना आमकां सांगलां ह्या रुखाचे फळ खाय नाका तशें म्हळ्यार सैतानाचो उद्देश काल आसले ताची चिन्ह त्या रुखा वयर व्हरूंक करेक्ट न्ही देखून तो ताळले सर्कस करता कळ्ळें तिच्या येवेच्या तोंडार तळ एक आन्सर येवच्या खातीर तो काल पुरा करता ओके तेंत देवान सांगलें काल क्वेश्चन ते देवान काल ते इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले पळय तेत क्वेश्चन इल्ले ट्विस्ट करनी सारता तांचेडे ओके तेदला काल जाता तांची चिन्ह त्या रुखा वयर वेता ओके आज सैतान आमचे थंय तेन्स तो त्यात टायपाचो सेम गेम खेळटा की ना करता की ना जावंक पुरो आमच्या चिन्नांनी करेक्ट न्ही होय. चिन्नांनी मस्त नाना तरेचे संगत्यो आमच्या जिवितांत जाल्यार जावंक पुरो आतांय तो करते तसा करेक्ट न्ही बट सैतान घडये घडये आमकां चिन्ह दिवन आमचें गमन थंय व्हरून पळयता ओके घडये घडये आमकां ते व्हरून पळयता आतां सैतान पर्पजफुली आमचे फोकस काल करता त्या पिडे वयर फॉर एक्झाम्पल एक पिडा आसा म्हूण सांगला जावंक पुरो दाक्तेरान ताच्या वयर तूं हाडूंक पळयता आमचे फोकस पुरा कंप्लीट करेक्ट न्ही पळय तुका डॉक्टरान काल रिपोर्ट दिला घडये घडये ताका काल म्हणटात ताका जाय की आमची चिन्ह त्या पिडे वयर वसाचें म्हूण सांगून आमी घडये 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 त्याच विशयान थिंक करीचें म्हूण सांगून प्रॉब्लम्स वयर प्रॉब्लम्स येता आसतना आमचे फोकस ते वसाचें म्हणल्या बरी तो चिन्ह आटयता करेक्ट न्ही
केदळ आमची चिन्ह आम्ही सैतानाच्या प्रकार हाडटावंगी त्याच घडये आम्ही ताच्या ट्रॅपांत पडल्या म्हणून अर्थ. आता कशी येव फसली पळयले न्ही आमी आता, करेक्ट न्ही? येव कशी फसली होय. पळयले न्ही आमी, तशेंत तशेंत करता आमच्या जिवितांत तशेंत करतात. हांव त्याच्या ट्रॅपाक गेलो खूप नाना तरेचे सर्कस तो करत असता. केदाळ एवढाच दवरया आमी प्रॉब्लेम केदाळा स्टार्ट जाले ಗೊತ್ತಾಗಿ केदाळा येवेन सैताना ಒಟ್ಟುಕು उलोवंक स्टार्ट केले. केदाळा प्रॉब्लेम्स स्टार्ट जाले हांगा. ओके, केदाळा सैतानान येवेक सांगलेंगी तुका सांगलांगी खंयच्याय रुखाचे फळ खाय नाका. येवे कडे ऑप्शन आसले, करेक्ट न्ही? तेच घडये येवेन तेंच रिब्यूक करूंक जाय आसले. त्या सैतानान काले सांगताना ताका तेंतावन तू सांगीत आसले सैताना म्हजे सरशिलो निकाल म्हण सांगून. करेक्ट न्ही? अधिकार आसलो की ना, असं ऑप्शन आसले की ना. असं हा, तिने असे सांगायचे असले बट तिने तसे केलांगी हा तसे करूंक ना. तिने काय स्टार्ट केलंय, उलोवंक स्टार्ट केलंय ताचेडे. करेक्ट न्ही? कम्युनिकेशन स्टार्ट केलंय. तो तसे विचारताना ही काल म्हणून म्हणता ही येव काल म्हणता ना 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 तसे सांगू ना, बगार म्हाका अशें सांगला म्हणून सांगता सैतानाकडे. केदळ उलोवणे स्टार्ट जाले, केदळ तिने उलोवणे स्टार्ट केले, काले जाले येव संपूर्ण तरान फसली. तशेंच तो आमचे ಒಟ್ಟುಕು आजही करनसा, शंत करनसा. तो आमकां असले चिन्ह दिता की ती चिन्ह जावन आसात देवाच्या उतराचे विरोध आसची. आणि आमी केदळा त्या चिन्ह वयर आमी चड तरान ध्यान करतावंगी, मेडिटेट करतावंगी. ताच्याच विशयांत आमी घडे 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 चिंताप आणि चिंतात की आणि त्याच विशयांत उलयतात की आमी काल करनसाव सैतानाकडे उलोवनासाव. करेक्ट न्ही? होय. मागीर काल जातले आमी ट्रॅपांत पडचे. करेक्ट न्ही? पडटावंगी ना, ट्रॅपांत पडटावंगी ना ताचे आयकल्यार. पडतो. पडतो. करेक्ट. हा, त्याच खातीर त्याच घडये रेब्यूक करीचे आमी त्या सैतानाक. ओके, केदळ तो आमचे लागीं उलयता पळय त्याच घडये आमकां काल म्हणटा हिट जाता तेंत हे म्हाका चिन्ह येवन आसात. केदळ काल करता आमच्या बुद्दींत येचे अशें हे म्हाका चिन्ह येवन आसात न्ही, हे देवाच्या उतरा प्रमाणे न्ही. तर म्हज्या लागीं कोण उलोवन आसा? सैतान उलोवन आसा. केदळ आमी काल करचे मागीर त्याच घडये म्हाका काल करूंक आसा ताका धांवडोवचें काम. कशें धांवडोवचें? देवाच्या ताका उतरांत विरोध करीचे. करेक्ट न्ही? ताका विरोध करीचे आणि तो आमचे तावडून धांवतलो. आमी केदळ ताका विरोध रावता पळय तो बिलकुल ती रावना. ओके, आता आमकां नेगेटिव्ह चिन्ह येतात गिनांत. येतात. तशें म्हळ्यार सैतान उलयता की ना, उलयता. तर आमी कशें ताका स्टॉप करचें? अधिकरण. आमी कन्फ्युज करीचे देवाचे उतार. करेक्ट न्ही? तर आलोचना येताना काल करीचे आता देवाच्या उतरांत देवाचे उतार सांगायचे. देवाचे उतार उलयचे आमी. करेक्ट न्ही? आता फॉर एक्झाम्पल आता एक ऍक्टिव्हिटी करूया. आता तुमच्या मतींत तुमच्या मना भितरत एक नंबर काउंट करूंक स्टार्ट करा. हांव तुमकां सांगता 1 2 3 4 नंबर आसात पळय 1 तावन 100 मिशेर तुमच्या मतीर तुमी थिंक करीचे. तोंड उक्ते करूंक ना. जैते समजले गे सांगले? होय. तुमच्या मतीर 1 2 3 4 तोंड सोडून सांगचे नाका. तुमच्या मतीर तुम्ही काउंट करा. ओके, तेदळ हांव काल करता गोत्ते सडन हांव उलयता. सडन हांव उलयतना तुमी म्हजे वाटूक कंटिन्यू करीचे उलोवचे. हांव काल सांगता तेंत तुमी रिपीट करीचे. जैते आता तुमच्या मतींत स्टार्ट करा गे नंबर काउंट करूंक. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. रिपीट करा. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. ओके, आता काल जालें तुम्ही काउंट करचे रावले ना, काउंट केलाय. रावले न्ही? आता तुम्ही काही स्टॉप केलं म्हणून असं सांगी तुमका अर्ध्यात राहुल. अर्ध रावले. करेक्ट गी अशेंत आता ते काउंटिंग थिंकिंग आता रावले गी ना तुमचे.
राहुल ने राहुल हय. काउंटिंग स्टॉप झालं की ना झालं. झालं. अशंत आम्ही काय करीजे नेगेटिव्ह थॉट्स येताना आम्ही इमिडिएट देवाची उतरा सांगून स्टार्ट करीजे होय. तोंड उक्ते करीजे आम्ही ओके अशंत आम्ही देवाची उतर सांगताना ते काल जाता ते कंप्लीट थिंकिंग स्टॉप जाता होय. ओके ते केदळा तुमचं- केदळा सैतान आमका नेगेटिव्ह थॉट्स दिता त्याच घडी आमचे तोंड उक्ते करणं देवाचे उतार उलेजे आम्ही ओके केदळा तोंड उक्ते करीजे तोंड दापून बसल्यावर काल जाता केदळा तोंड दापून बसल्यावर काल जाता आपण बसल्यावर सैतानाच्या ट्रेकान पडतात हा सैतानाच्या ट्रॅपात आम्ही पडतात. बेगीशीर घेताव करेक्ट ने इमिडिएटली तक्षण आम्ही तोंड उक्ते करूंक आसा रेब्यूक करूंक आसा ओके आणि देवाचे उतार सांगूंक आसा ओके आम्ही काल सांगायचे एक रिपोर्ट आयल्यार एक कसं जाल्यार एक डॉक्टर रिपोर्ट दिला जाल्यार आम्ही काल सांगायचे हांव डॉक्टर रिपोर्ट ऍक्सेप्ट करना हा. कशें सांगायचे करेक्ट न्ही सैतान सांगता ओके काल म्हण सांगता म्हाका पाड रिपोर्ट आयला वेग्गी तू मरताय करेक्ट न्ही तुका अशें जाता तशें जाता तेका आम्ही काल सांगायचे हांव ओ रिपोर्ट ऍक्सेप्ट करना करणं. करता करेक्ट न्ही हांव होय. ऍक्सेप्ट करना होय. ते चिंता ओके हांव ते ऍक्सेप्ट करना अर्गान जेजू होगळाप जेजू स्टार्ट करीजे हांव क्रिस्ताची कूड जावन आसा सैतानाक पिडेक शिरापाक म्हज्या कुडी वयर कसलोच अधिकार ना हा. आमकां गोत्त आसात न्ही देवाची उतरां होय. होय. आमी अशें कन्फेस करूंक स्टार्ट करीजे ओके केदाळ आमचे तोंडाचे डोर ओपन जाता पळय केदाळ आमचे तोंड उक्ते जाता पळय ते चिताप काल दितेत आसा पळय तो डोर बंद जाता ओके सैतान होय. वेळेला उलयलो आता इतले दीस आदाव आनी येव त्या तोटांत रावून आसली गी ना असेल. मुश्किल दीस ते आसली करेक्ट न्ही बट इतले दीस होय. तांचो फोकस त्या रुखा वयर गेल्लो गी ना. गेल्लो गी इतले दीस सांगता ती तोटार आसली इतले दीस आसले दिसा शेर ती त्या रुखा वयर गेल्लो गी तांचो फोकस तांची दिश्ट गेल्ली गी ती ना. ना वचोना केदळा सैतान येवे लागी उलयता केदळा बायबलाक सांगता येवेक ते फळ पळोवन आकर्षण जाता म्हणून करेक्ट न्ही हे आकर्षण पयले काल्याक जावना ती तोटांत आसली न्ही तेदळा जावना काल्याक कित्याक सैतान येवे लागी उलयले उपरांत जाले पयले ती गार्डनांत ती देवा बरीत जाता म्हणलं ते फळ होय केलं. बट तेदळा तांकां ते फळ आकर्षित जावना ओके ताच्या पयले ते आकर्षित जावना नासले तेदळा तांचे फोकस ताचे वयर नासले त्या फळा वयर तांणी फोकस करून आता हांवें सांगले पळय आमी एक चिन्हाच्या वयर फोकस केल्यार तें तांचे फोकस वता करेक्ट न्ही होय. तशेंच ते आसचे दीस मिशेर ते तांचे फोकस त्या त्या रुखा वयर वचोनक नासले बट केदळा सैतानान जाय म्हणून तांचे फोकस त्या फळा वयर व्हरून गेलो येव म्हणटा म्हाका ते फळ पळोवंक आकर्षण जाता म्हण सांगून मागीर काल जालें केलें गी ना फसली गी ना केलं. पाऊंक केलें आनी दोगांय फसून पडली ते करेक्ट न्ही होय. सैतान काल सांगता ते तुमी मोर्चिनांत बागार देवा बरी जातेल्यात म्हणून करेक्ट न्ही आता सैतान कोण सत उलयता गी तो फटकिरो. सैतान सत उलयता गी ना तो फटकिरो करेक्ट न्ही सैताना लागीं आसचे एकच हत्यार म्हण सांगल्यार ते फोट आता फोट म्हळ्यार काय म्हणून आमकां गुत्त आसा करेक्ट न्ही जे देवाच्या उतराच्या विरोध आसा ते जावन आसा फोट करेक्ट न्ही होय. आता फळ केले येवेन पूण बिल्ल कोणा वयर आयले आदावा वयर आयले आता ते कशें केदळा आदावाक रचलें देवान केदळा देवान हाका कमांड केल्ले आसले ह्या रुखाचे फळ काही नाका म्हण सांगून केदळा येव नासली करेक्ट न्ही होय. केदळा ताणें कमांड केल्ले त्या टायमार येव नासली ताचे सांगाता येव आदावाच्या भितर आसली होय. करेक्ट न्ही केदळा येवेक रसूंक ना कमांड करण जाल्या उपरांत देवान येवेक रचला होय. ओके सो कमांडमेंट कोणाक मेळिल्ले आसले आदावाक मेळिल्ले येवेक नासले ते होय. करेक्ट न्ही येवेक नासली सो केदळा ये वादावा लागीं येता ओके
ते फ्रूट दिता होय आणि का म्हणून सांगता ओके का म्हणून आदावा लागी विंचोन आसली गी ना ऑप्शन आसले गी ना असले असले विंचोन काले म्हाका कितें देवान कमांड केला ते खावंक ना म्हणून सांगून होय करेक्ट न्ही तर होय. आमी काय ना तूं काय नाका म्हणून सांगचे तले विंचोवणे आसले ऑप्शन आसले असले बट आदावान काल केले आदावान देवाच्या ताळ्या वयर एवेच्या ताळ्याक दवरले करेक्ट न्ही होय मागीर देव विचारता गी ना आदावा लागी तू खंय विचार. आसाय म्हूण सांगून होय होय तो लिपता गी ना लिपता आता देव विचारता गी ना ताका ते फळ कित्याक केलें म्हणून होय ते कळ्ळा वो आतां काल सांगता तुवें म्हजी तुझ्या सांगातीन दिल्ले स्त्रियेन त्या म्हाका रुखाचे फळ म्हाका दिले आणि हांवें ते केले म्हणटा होय करेक्ट न्ही होय होय आता बायबलांत आमी पळयता आता हे वेक रसताना आदावाक मस्त खुशी जाता आदाव म्हणटा म्हज्या हाडाचे हाड मांसाचे मांस म्हण सांगून करेक्ट न्ही होय. आता आनी हांगा केदळा मिस्टेक जाताना काल म्हणटा होय. तो हिने तुवें दिल्ले बायल आसा पळय हिचे वरवीं जालें म्हणटा तो ब्लेम करता करेक्ट न्ही होय. तो काल म्हणटा हे वेक ब्लेम करता तुवें म्हाका बायल म्हणून रचून दिल्ले पळय आनी हाचे वरवीं हांवें केलें हाच्या धर्मान हांवें केलें म्हूण सांगता तो होय करेक्ट न्ही आदावा कशी सांगीत होय. आसलेलें देवा म्हजे तन चूक जालें आय एम सॉरी हांव पाश्चाताप म्हणून सांगीत आहलें न्ही तेंय ताका ऑप्शन आसलें होय. पूण पाश्चाताप पावच्या बदलाक देवान हाका काल सांगता तो पाश्चाताप पावच्या बदलाक काल म्हणटा ये वेळ म्हणता हे वेळेर घालता ब्लेम करता तो करेक्ट न्ही होय देखून आता तितलें जाल्यार बट जाल्यारय ताका तो येवन काल्याक विचारता आतां देवाक पुरो गोत आसलें हें पुरो जाता म्हूण सांगून बट जाल्यारय ताका तो येवन विचारता देवाक जाय आसलें कालें म्हळ्यार आदावान एक्सेप्ट करीचे म्हणून ताची चूक वळखचे म्हूण सांगून करेक्ट न्ही होय आदावान चूक वळखचे आसलें म्हूण सांगून देव आशेवन आसलो होय पूण हाणें कालें केलें हांव न्ही देवा ताणें केल्लें म्हणून तिणें तिच्या वरवीं हांवें केलें म्हणून करेक्ट न्ही होय आमी आज तशेंच करता मू आतां थोडे होय. फावटी काल जाता आमचे तावन मिस्टेक जाता करेक्ट न्ही पूण आमी होय. ब्लेम करता दुसऱ्यांक ओके होय. आमी हे ब्लेम कशें ब्लेम गेम म्हणून सांगता आमी हाका ब्लेम असो खेळ म्हणटा तो खेळ खेळटा आमी थोडे फावटी करेक्ट न्ही आतां फॉर एक्झाम्पल एक कोणेंगी एका मनशान गाळी दिली म्हणून चिंत्या देखून आमी काल जाप दिता हांवें काही करूं ना ताणें गाळी दिल्ल्यान हांव ट्रिगर जालो ओके तशें जाल्यार म्हज्या तोंडांत हांव गाळयो गेलो म्हूण सांगता बट आमी ते एक्सेप्ट करूंक तयार आसा गी पळय म्हजे तोंड चूक जाल्या देवा म्हूण सांगून आमी पाश्चाताप पावता गी ना आमी आनेकल्या वयर बोट दाखयता करेक्ट न्ही ताणें गाळी दिल्ल्या वरवीं म्हाका ते ट्रिगर जालें म्हाका कंट्रोल करूंक जावना त्या खातीर म्हज्या तोंडांत हांव गाळयो गेलो म्हूण सांगता आमी करेक्ट न्ही होय ताणें केलें पुस्तक तूं जाला जावंक पुरो न्ही जाला एकल्याच्या जिवितांत ते जाला करेक्ट न्ही जाला बट जाते काले सिस्टर जाला आणि जाती असा चूक करते आसात आमी आनी कितें जालें रे वय करेक्ट आमकां उदास एक्सेप्ट करूंक नाका करेक्ट न्ही उदास नासतना करतात म्हणजे आता पश्चाताप होता ती वेळ घडी येताना आमकां काल जाता आमकां खंयची उडास घेना आमकां ताणें केली चूक मात्र दिसता आमकां मुखल्या मनशांनी केली चूक मात्र दिसता करेक्ट न्ही ते हांवें पट्टे गाळी दिवनूच आसतलें आनी तो होय गाळयो दितना म्हाका ओगीच राव येत आसलें म्हणून ते आलोचन त्या मोमेंटाक येना आमकां करेक्ट न्ही घ्या ना बायबल सांगता एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं पाताक भितर सरले म्हणून सांगता हांगा करेक्ट न्ही होय देवान आदावाक असो रचलो की ताका मरण मिळ्ळें नासलें पूण ताच्या अविधेयपणा वरवीं काल जालें काल आयलें मरण आयलें करेक्ट न्ही होय ओके आतां आमी आनेक उतारण पळया रोमाकाराक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वर्स 18
तर जसे एक मनशाच्या पातकावरवी सगळ्या मनशाकुळाक ख्यास्तीचे प्रमाण फावो जालें तसे अनेक मनशाचे नितीचे करण्यावरवी सगळ्या मनशाकुळाक सुटका आणि जिवीत लाभता. ओके, तो मनीस कोण हांगा जेजू. सांगा न्ही. जेजू. तर जसे एक मनशाच्या पातकावरवी म्हणून सांगा, तो मनीस कोण आदम. आदाव, तो करेक्ट न्ही. होय. एका मनशाच्या पातकावरवी म्हळ्यार आदावाच्या पातकावरवी, करेक्ट न्ही. होय. आदावाच्या पाताक काल आसले अविधेयपण, होय. होय. करेक्ट न्ही. होय. ओके, नेक्स्ट वाचा सिस्टर. तर जसे एक तेत्त लाईन वाचा परत्यान. एक मनशाच्या अविधेयपणावरवी सर मनीस पातकी जावंक पावले तसे एक मनशाच्या विधेयपणावरवी सर मनीस नीतिवंत जावंक पावतले. ओके, आता काल जालें आदावावरवी मरण येयल्लें, करेक्ट न्ही. आनी पाताक केल्लें. सो केदळा आनी अविधेयपण दाखयलें त्या वेळा काल जालें ती अधिकाराची की आमकां दिल्ली पळय, ती कोणा कडेन आसली, आदावा कडेन आसली, करेक्ट न्ही. होय. आता ती अधिकाराची ती सावी काल आसली आदावा कडेन आसली, आता सैतानाक गेलें तें. होय. ओके, थंय गेलें होय. सैतानाच्या हाताक गेलें. होय. होय. पयले सृष्टी चलोवंक अधिकार आदावा कडेन आसलो, होय. करेक्ट न्ही. आता होय. अविधेयपण दाखयलें ताणें, आदावान अविधेयपण दाखयले वरवी आता तो अधिकार सैतानाच्या हाताक गेलो. आता केदळा सैतानाक अधिकार मेळ्ळो, ताका मस्त खुशी जाली, करेक्ट न्ही. आनी काल चिंतलें सैतानान काल चिंतलें पुरो संवसारा वयर अधिकारांनी हांव चलयतलो म्हण सांगून ताणें चिंतलें सैतानान. होय. ओके, बट ती सैतानाची ती खुशी परमनंट आसली की ना इल्ल्या टायमाक आसली. इल्ल्या टायमाक. ती खुशी इल्ल्या टायमाक मात्र आसली, कित्याक ते कोणाची एंट्री जाता इमिडिएट जेजूची एंट्री जाता, करेक्ट न्ही. होय. ते जेजूची एंट्री जाता. जेजूक कुर्सायतात, मस्त कस्तितात, दद्दितात. आता हे पुरो सैतान पळोवन आसा, करेक्ट न्ही. सैतान ते पळोवन खुशी जाता. काल म्हळ्यार तो काल चिंता करता अशें पळय जेजूक कस्तिता ना, कसो पळय कोलो पुरो मरण आसा पळय तो म्हणून सांगून खुशी भोगता तो, करेक्ट न्ही. आता हांगा काल जाता आफ्टर पुरा जाला उपरांत कस्टिना उपरांत जेजूक कुर्सार मरता आनी जेजू कुर्सार मरता, सैतानाक मस्त खुशी जाता, सक्कडी ताका मेळ्ळ्या म्हूण सांगून. तशें सैतानाची ती खुशी कितल्या दिसांक चलता गोत्ता की काल 2 दिसांक, करेक्ट न्ही. केवल 2च दिसांक, कित्याक तिसऱ्या दिसा जेजू मेल्ल्यातान पुनर्जीवन जाता, करेक्ट न्ही. आनी तो केदळा पुनर्जीवंत जावन उठोन येता, सैताना कडेन ती आसतली ती अधिकाराची सावी आसा पळय, जेजू ओढून काडून घेता आनी काल करता सैतानाक चलवयता. केदळा जेजू त्या सैतानाक चलवयता, परत्यान ती सावी आसा पळय, ती कली अधिकाराची सावी सैतानाच्या हातार आसली पळय, ती सावी जेजू काडून घेवन परत्यान मनशाक दिता. ओके, मनशाक दिता. आता आमी नेक्स्ट अनेक उतार पळया. कीर्तन 115 वर्स 16. सर्ग सर्वेस्पराच्या अधीन आसा, पण पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्या. ओके, कोणाक दिल्या? मनशांक दिल्या. सर्ग कोणाच्या अधीन आसा? सर्वेस्पराच्या अधीन आसा. पूण पृथ्वी वो संसार कोणाच्या अधीन आसा? मनशाक दिला, करेक्ट न्ही. सर्ग ताणें ताचेर पासत दवरला आनी पृथ्वी कोणाक दिवन गेलो तो? मनशाक दिवन गेलो, करेक्ट न्ही. तर आज या पृथ्वीचेर अधिकार कोणाक आसा? सैतानाक आसा गी? ना, मनशाक तो दिवन गेलो, करेक्ट न्ही. तर आमी सांगा सिस्टर. जेजून परत काण घेवन दिल्या आमकां. होय, करेक्ट, आमच्या हातान दिला, करेक्ट न्ही. तर आमी त्या सैतानाक भिवची गरज आसा गी? सैतानान आमकां भिवंक जाय, करेक्ट न्ही. पूण आज क्रिस्तांवां कोणाक भिवन आसात? सैतानाक. ल्हानशी प्रॉब्लेम्स येताना, पिड्या येताना आमचे फोकस खंय वेता? त्या रिपोर्टा वयर पिड्या वयर येता, करेक्ट न्ही. अधिकार आमचे ते आसा म्हणून आमकां गोत्त आसा, करेक्ट न्ही. आता आमकां खंयच्याय ब्रदरा कडेन सिस्टरा कडेन तांची गरज आसा गी.
अधिकार ना. आमचे ते असा म्हणून सांगल्या उपरांत ना बंजना अधिकार देवान आमकांय दिला दिला करेक्ट होय. न्ही होय नेक्स्ट होय. पळोवचें जाल्यार लूक 10:19 पळोवचें जाल्यार तेय आसा लूक 10:19 पळया सरप इच्छू आणि दुस्मानाचे सगळे बोळच पांया तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां बाधक करचें ना ओके आता हांव परतन वाचता पळया सोरोप इचू आनी दुस्मानाचे सगळे बॉल्स पांया तळा मस्तको हांवें प्रिचर्सांक सिस्टरांक पदवी दिल्या ना. तशें आसा गी तें ना ना. हांवें प्रिचर्सांक दिला या तशें म्हण आसा गी कोणाचें ना. नांव आसा गी तें ना मागीर कालें सांगलां तें कालें बरयलां तुमकां तुमकां म्हळ्यार आमकां तुमकां सगळ्यांक करेक्ट न्ही आमकां सगळ्यांकी हर एकल्याकी पदवी दिल्या म्हणटा करेक्ट न्ही सत म्हणल्यार सगळ्यांक वय कोणाक ती पदवी दिल्या आमकां दिल्या सगळ्यांकी होय ओके ते कालें म्हणटा दिलांगी या दितलो दिला ऑलरेडी दिला करेक्ट न्ही होय जर होय तो म्हणटा दिला म्हण सांगन तर तो आशेता आमी तो उपयोग करीचे म्हण सांगन तो काल आशेता आमी उपयोग आमी करीचे म्हण सांगन होय बट आमी आमचो अधिकार यूज करच्या बदलाक आमी दुसऱ्यांच्या वयर डिपेंड जावन आसता करेक्ट न्ही होय आतां खंयची परिस्थिती येताना पयले आमकां काल उडास येता हांव आतां ब्रदराक कॉल करतलो म्हणजे मोती केल्ले समाधान जाता हांव सिस्टरीक कॉल करने पटी उलयता ती म्हाका सोल्युशन आमकां गोत्त आसा ऑलरेडी तांणी पयले आमकां केला टीच केला कशें आमकां त्या परिस्थितींतल्यान भायर येचें म्हण सांगून करेक्ट न्ही जाल्यार परतन 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 आमी काल जाता आमचे फोकस आमच्या चिंता वयर घालन आमी परतन परतन काल करता ट्राय करता अनेकल्याच्या वयर डिपेंड जावंक आमी ट्राय करता करेक्ट न्ही होय. आता अनेक आमी अशें पळयलां जावंक पुरो तुमी पळयलां जावंक पुरो आमी केलांय जावंक पुरो हे कोणगी एकलो स्पेशल व्यक्ती येतलो कोणगी एक विसरून काडलेलो येतलो तो आमच्या वयर माथ्या वयर हात दवरतलो मस्त पावरफुल आसतलो म्हण सांगून आनी आमी सुटका जोडटल्या म्हण सांगून असले आमची एक चिंता पयले आयला जावंक पुरो करेक्ट पयले न्ही पयले आयला होय वय येता न्ही ते पूर सत गी सत नाही नाही तर हांवें खंयच्याय मनशा वयर डिपेंड जावची गरज आसा गी ना ना आतां खंय जावन येता लोक करेक्ट न्ही थोडे मनशांक मेळच्या खातीर खंय जावन येता लोक तो पावरफुल खंय अशें खंय तशें खंय आनी त्या व्यक्तीन एक पटी माथा हात दवरल्यार जालें खंय फुल्ल संपूर्ण सुटका मेळटा खंय म्हण सांगून ते आलोचन दवरून खंयच्या फ्लायट कर जाल्यार येतात करेक्ट न्ही तांचे तावन प्रेयर करूंक कितले कितले पयशे खर्च करून येतात ओके जर तर आमी जेजूक पातयेता जाल्यार जेजून आमकांय अधिकार दिला आणि तो आशेता आमी ते यूज करीचे म्हण सांगून उपयोग करीचे म्हण सांगून करेक्ट न्ही होय आता आता ते दिला म्हळ्या उपरांत ते ऑलरेडी आमचे भितर आसा गी ना असं असा जर हांव फॉर एक्झाम्पल हांव एका सिस्टरीक हांगा तुमचे ते एकल्या एका सिस्टरीक सांगता जाल्यार अशें सांगता जाल्यार आले त्या एका अंगडीत ह्या ब्रँडाचे बिस्किट्यो मेळटात ओके जस्ट वचून हाडटात की म्हूण सांगल्यार ती वचून हाडटा गी ना ती चलता गी ना हाडूंक हा करेक्ट चलता न्ही ती हा होय हांव कित्याक तिका धाडना सांग कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा करेक्ट न्ही ह्या होय. ब्रँडाचे बिस्किट्यो त्या अंगडींत आसात म्हणून म्हाका गोत्त आसा होय ओके तशें म्हाका गोत्त आसले वरवीं हांव काल करता त्या सिस्टरीक सांगता तशें जावन काल म्हणटा ती वेता ती वचून हाडूंक येता ती करेक्ट न्ही म्हाका गोत्त आसले वरवीं हांव ती धाडटा नाजाल्यार म्हाका गोत्त नासल्यार हांव धाडूंक साध्य आसा की ना करेक्ट न्ही नाजाल्यार हांव तिका धाडूंक सुद्दां साध्य ना आता ती काल्याक वचून आसा हांवें सांगले दक्षिण ती काल्याक वचून आसा तिका त्या बिस्किटाची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें म्हण सांगून कित्याक म्हळ्यार म्हाका ताची जाणवय आसा म्हणल्या खातीर म्हाका गोत्त आसा म्हणल्या खातीर करेक्ट न्ही देखून ती वेता ते तशेंच जेजू आशेता की तो म्हणटा जर तर अधिकार दिला म्हळ्या उपरांत
अधिकार ऑलरेडी आमचे भितर आसा. आम्ही ते उपयोग करीचे म्हणजे जेजू आशेता. पूण आम्ही काय म्हणतात पातळेचे क्रिस्तांव न्ही. आम्ही कशे जावन आसा गो आम्ही एक भीक मागचे क्रिस्तांव जावन आसा आता. होय आणि की दी जेजू म्हणून रडता आम्ही आणि की करेक्ट न्ही. आम्ही होय कोणाय लागी म्हजे खातीर माग म्हणची गरजच ना. आम्ही ना. जल्मातावन क्रिस्तांव वय की नाही जल्मातावन होय क्रिस्तांव आम्ही. होय आमकां बघा मागी आम्ही कितले दीस या कितली वर्सां हेरा वयर डिपेंड जावन आसचे म्हण सांगून आमकां येना गी ते मोठी आलोचन. थोडे पण येता येता करेक्ट न्ही. कित्याक आमी आनी की अशें आसा कित्याक आमी आनी की आनेकले कडेन मागयता कित्याक आमी आनी की आनेकल्या वयर डिपेंड जावचे म्हणून आलोचन येता आमकां करेक्ट न्ही. होय आता फॉर एक्झाम्पल आता हांव तुमी सिस्टर हेलेन न्ही. हांव होय. बेन्नी हेलन हा? हांव बेन- हेलन ती ओके. येला आता तुमच्या दोघांच्या घरा हांव येता म्हण चिंतया एक दीस. ओके. ओके फॉर ओके एक्झाम्पल तुम्ही एकच घरांत आसा दोगांय आणि ओके काल म्हळ्यार सिस्टर हेलन एक चिकन करी करता. बरी चिकन करी ओके. ती ओके कितली टेस्टी म्हण सांगल्यार म्हाका मस्त लायक जाता ती जायते. आणि हांव सिस्टरी कडेन सांगता सिस्टर म्हाका इल्लें पॅक करून दी हांव घरा व्हरता म्हणटा. ओके. होय. तितली टेस्ट आसता. पूण आतां जालें तें काण घेवन हांव घरा येता. ताचे उपरांत इल्ले दिसा उपरांत म्हाका परत्यान खावंक काशा जाता. ओके. ती हांव सगळ्यां कडेन सांगून आयलें ऑलरेडी म्हाका सिस्टर हेलेनान केल्ली कडी मस्त लायक जाली. म्हाका ते भारी लायक जालें हांव घराय पॅक करून गेलें तशें अशें परत सांगता हांव. ओके. आतां ते सांगून जालें परत्यान इल्ले दिसा उपरांत परत्यान हांव सिस्टरी कडेन विचारल्यार तें बरें दिसता गी. ना. परत्यान सिस्टर हांव एक काल म्हणटात आमी सांगत आसची म्हण सांगून सिस्टर दिवंक पुरो. बट परत्यान आमी विचारल्यार काल जाता ते एक मूर्खपण जाता करेक्ट न्ही. ताचे होय. बदलाक हांवें कालें करयेत सिस्टर हेलेना कडेन हांवें ताची रेसिपी काडून घेयत करेक्ट न्ही. शिकायचे होय करेक्ट न्ही. होय. रेसिपी काडून गेल्यार ताका काले पुरो आयटम्स घालूंक आसा कितें पुरो घालूंक आसा तें पुरा हांवें काडून गेल्यार तिचे तावन घडये घडये म्हाका आशा जाता म्हण सांगून हांवें तें घडये घडये हेच्या बदलाक कालें करयेत ते रेसिपी काडून घेवन म्हाका केदळां जाय केदळां मन जाता हांवें तर म्हज्या इतल्याक रांदून खावयेत करेक्ट न्ही. होय. आतां तितले पयसान येवन तिच्या घरा येवची गरज आसा गी म्हाका ना. ना. हांवें म्हज्या घराय तेंत कडी हांवें करयेत करेक्ट न्ही. होय. अशेंच त्याच रितीर देवान आमकां ऑलरेडी अधिकाराची रेसिपी दिल्या गी ना दिल्या दिले करेक्ट न्ही. पूण आमकां ती रेसिपी शिकोंक इंटरेस्ट आसा गी. आतां आसा. एस्पेशली आतां कशें गे म्हणल्यार आतां थोड्यांक आसा जावंक पुरो बट कशें कोत्ता सिस्टर आतां पळय आतां आमकां रेडीमेड मस्त लायक जाता करेक्ट न्ही. आमकां होय. फूड ऑर्डर करचे मस्त लायक जाता आमी करून रांदच्या की काले होय. आमकां रेडीमेड ऑर्डर करूंक मस्त लायक जाता करेक्ट न्ही. होय. आमी चिंता कोणी करून दिल्यार बरें आसलें म्हणून चिंता करेक्ट न्ही. होय. म्हाका कोणी खावयल्यार जायत म्हणून चिंता आमी करेक्ट न्ही. होय. आमकां रेसिपीत बिलकुल इंटरेस्ट ना. डायरेक्ट रेडीमेड फूड जायचे आमकां स्पून फिडींग जायचे करेक्ट न्ही. आतां एका ल्हान होय. बालशाक आमी स्पून फिडींग करता करेक्ट न्ही. आतां आमी होय. इतली व्हड जाल्या आमी आतां डिफरंट एजाची आसा करेक्ट न्ही. 30 जावंक पुरो 40 जावंक पुरो 50 जावंक पुरो आतां आमी इतले व्हड जाल्या उपरांत आमकां ल्हानशे भुरग्यां बरी स्पुनार खावयल्यार आमच्या आवय बापायनी आमकां खावयल्यार कशें पगता ते कशें दिसता. बरें दिसना. बरें दिसना करेक्ट न्ही. देखून आमी होय. काल जायचे हांगा आमी मॅच्युअर क्रिस्तांवां जायचे करेक्ट न्ही. बेबी होय क्रिश्चियन्स जावचे न्ही आमी आनी की होय. बायशी न्ही करेक्ट न्ही. होय होय. आणि आमी दाळे राखून रावचे न्ही. आतां एकलो व्यक्ती फूड खाता आणि तो साबोन परत्यान आमच्या हातान दिल्यार ते आमकां बरें जाता गे खावंक. ना ना. आतां हांवें खावून साबोन आतां कोणाच्या हाताक दिल्यार हेंका खा म्हण सांगल्यार ते खावंक बरें जाता गी आमी तयार आसा गी खावंक ते ना. ना गलीज जाता करेक्ट न्ही. होय होय. त्याच प्रमाणे देवान आमकां काल ऑथॉरिटी दिला पळय होय देव आमचे तावन काल आशेता म्हळ्यार आमी भीक मागची जावन उजो म्हण सांगून आमी भीक मागतली जावन उजो म्हण सांगून होय डोंट बिकम अ बेगर बिकम अ बिलिव्हर म्हण सांगता तो. ओके. होय. आमी हो अधिकार उपयोग करया आनी कोणा वयर आमी डिपेंड जावचे नाकाच नाका. ओके. देवान खंयच्या संगतीक आमकां खंयच्या संगतीक मस्तूंक अधिकार दिला पळय सैतानाक आमकां मस्तूंक अधिकार दिला. ओके. दिला
तो सैतान एक ल्हान एक मुया भाशेन मुयाच्या की ल्हान तो होय ओके आमकां त्या सैतानाक मुस्तूंचो अधिकार दिला त्या खातीर आमी आज एक निर्धार करया आमी आनीकी स्पून फिडिंगार तासांगी आमी चिंतून पळय आमी आमकां क्वेश्चन करया आमी आनीकी बेबी क्रिश्चियन्स जावन आसांगी त्या मॅच्युअर क्रिस्तांवां जाल्यांगी त्या आनीकी आमकां स्पून फिडिंगाची गरज आसा गी आमी मॅच्युअर क्रिस्तांव जाल्यांगी नांगी म्हणून आमी आज निर्धार करया आमी चिंतया आलोचन करया ह्या विशयांत समजलें की तुमकां होय 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 समजलं सिस्टर समजलें होय समजलं काले म्हणे असं जाल्यार इसारा ब्रदर्स या समजलें सिस्टर बरें आसलें इतचें टिचींग बट म्हजो एक स्मॉल एक डाऊट आसा आतां आमी आदल्या क्लासीन शिकल्या सैतानाक आमचे मायंड रीड करूंक जायना म्हणून ताका तें केपेबिलिटी ना सैतानाक बट त्या संदर्भाक सरी जावन तो आमच्या मतींत तसलींत नेगेटिव्ह थॉट कशें हाडटा म्हणून म्हाका एक म्हजें पर्सनल एक तो फोटकिरो तो सत उलोवंक आशिना आतां सत म्हळ्यार काले म्हणून आमकां गुर्त आसा न्ही देवाचे उतरा प्रकार आसचे ओके आतां जिवीत दिवचे उतर तो बिलकुल तल आलोचना तो बिलकुल हाडिना ताणें हाडचेत पुरो देवाच्या उतराक विरोध आसे तो आमकां सलून पळयता ओके त्या वेळा आमी तेंतात आमी आयच्या दिसा आमी शिकल्या पळय आमी काले तरेची इमिडिएट आतां ते गोडल एक एक्टिविटी सांगले पळय आतां 1 to 100 मोतीन काउंट करताना इमिडिएट काले जाता ते समजलें सिस्टर बट आमच्या माइंड सैतानाक रीड करूंक जायनातल्यान तो आमकां तलींत त्या संदर्भात एक एग्जांपल दिल्यार आतां हांव एक करलेंगे एक म्हाका वायट चिंतन येतात बट ताका रिलेटेड जाल्लींत परतून ताचे वयर चिंतनां येतात तशें केल्यार म्हाका फायदो जाता तशें अशें म्हळ्यार ताचे रिलेटेड चिंतनांत येता त्या संदर्भार बट सैतानाक आमचे मन रीड करूंक केपेबिलिटी नासल्यार ते तलींत चिंतन आमकां मतीन तो कशें घालता म्हणून म्हजें हें क्वेश्चन ताका सगळें गोत्त आसा ओके आमचे वीक पॉइंट्स पुरो गोत्त आसतात ताका ओके तो आनी तो वीक पॉइंटारूच आमकां टार्गेट करता ओके आनी तलींत चिंतना आडयता आमकां चड आनी चड रितीन आनी त्या टायमार इमिडिएट आमचे मायंड आमी स्विच करीचे कशें देवाची उतरां सांगूंक स्टार्ट करीचे इमिडिएट आमी सांगचे रिब्यूक करीचे ओके सैतान म्हजे तोंड पयस सर म्हण सांगून आनी स्टार्ट करीचे आमी कन्फेस करूंक ते ऑटोमॅटिकली तली चिंतना येवंक साथ नात ओके वय सिस्टर वय ते एग्री करता सिस्टर आमी वर्ड ऑफ गॉड कन्फेस केल्यार आमकां तले थॉट येवंकूच येना मागीर आमकां एक देवाची एक बेंब म्हळ्यार आमी सुख करून परतून आनीक आमी नेक्स्ट लेवल परतून सुख करता म्हण बघता ते एग्री करता बट सैतानाक आमचे मायंड रीड करूंक जायना न्ही सिस्टर अशें म्हळ्यार खंयच्या संदर्भार काले ब्रदर कोण आमकां रीड करूंक जायना म्हणून ते म्हळ्यार आदले एका टिचींगारा आयकलें सैतानाक आमचे मायंड रीड करची केपेबिलिटी ना म्हणून म्हणून ते काले श्योर करा काले म्हणून आमकां ब्रदर विषय काले म्हळ्यार आमी पोर जावन शिकून आसा जॅकोबाच्या ग्रंथार आमच्या भितर ती ओडणी आशा आसल्या वरवीं ती काले म्हणटा आमकां ताळणी टेम्पटेशन आमी पाताक ते जावन बदलता म्हळ्यार आमी पयल्यान पयले समजचे कितें म्हळ्यार आमी जायत्या एरियांत पयल्यान पडल्या कळ्ळें की सैतानाक हे सारके रितीन कळीत आसा तो त्याच एरियांत त्या प्रमाणे आमच्या भितर चिंता जावं खारान कितें म्हळ्यार ती म्हणजे ती ओडणी आशा असल्या वरवीं तेच चिंता तो परत घालता आनी ताच्या वरवीं हांव त्या पातका पडटा आतां एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार आतां लेसाची पॅकेट तुमी चारीय कशी ओपन करूंक जायना पळय गे ताका ते काही झिगझॅग आसा पळय त्या जाग्यार मात ते ओपन करूंक जाता सैतानाक आमकां कळीत आसा आमी खंयच्या एरियांत आमी पडल्या त्याच एरियांत परत परत आमकां टेम्प्ट कित्याक करता म्हळ्यार आमकां आमच्या भितर ती ओडणी आसा आमच्या भितर ती आशा आसा कळ्ळें की त्या देखून आमी ते पुर्ती भायर नेटल्या वरवीं ताका ऑलरेडी कळीत आसा ह्या जाग्यान त्या व्यक्तीक हांव हे केल्यार तो खंडीत त्या पासांत पडटा म्हणून समजलें की त्या देखून आमकां कळीत आसा आमच्या जिवितांत म्हजी अस्कतकाय म्हजें उणेपण काही आसा म्हाका करेक्ट कळीत आसा
तेन्ना केदाळा म्हाका कळी जाता ते एरियांत हांव जागृत असल्यार मात्र त्या ताळ्ळें जावन या टेम्पटेशनान म्हाका भायर येवंक जाता, नाजाल्यार हांव परत परत त्यात सवयाचो गुलाम जावन येता. समजलें? आता ओके. तुमच्या हर एकल्या भितर आसा तुमचे भितर म्हण न्ही हर एका मनशाची ताची तुमली गसगस त्या उणेपण आसा. सैतानाक ताका कळीत आसा तो मनीस पयल्या स्थितीर खंयच्या रितीन पडला म्हणून. आता देवाचे उतार फाल्यां म्हणटा एक ताचे भितर असलो सैतान भायर गेल्यासो तो ओगूत रावना, तो बोवाडे मारून आसता, भोंवडी मारून आसता. जर तर ते घर नितळ आसा, जाण्ण पोरा नितळ तो जोरला जाल्यार तो खाले करता ताका पयले असल्या बरी एकल्या घेवन ते रास करूंक जायना. आपल्याच्या की सात नसत्या सैताना कडनं त्याच्या भितरीकता आणि त्याची पहिली परिस्थिती त्याची पाड जाता. त्या देखून आम्ही निरंतर देवाच्या उतरांत कंटिन्यू असचे आणि देवाचे उतर ऐकूनचे उलोवचे नियाळ करचे ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. हरी एक मूळ आमचे चिंता. आता सैताना काही अधिकार ना चिंता आम्ही ते एंटरटेनमेंट केल्ल्या वरवी आम्ही निमाणे फातका करून पडटा जावंक पुरो तो चिंता घालूंक पुरो या आमकां ताळणी ओढणी येता कित्याक आमच्या भितर ते आशा आसल्या वरवी. पूण हांव त्या विशयान चड आनी चड चिंतल्यार खंडीत जावन हांव त्या ताळण्यांक सांबाळटा. त्या देखूनच सांगलें तिणें आमी केदाळे देवाचे उतार आमचे तोंडार उसारिजे. सैतानाक कांय अधिकार ना. देवान येदोळसो ताका पाडाव जाला. आता अधिकार हांवें दिवचो जावन आसा. कशें ताणें घालच्या ती फटकिरी चिंता आपूं या देवाच्या उतरा विरोधातली चिंता आपूं हांवें ते एंटरटेनमेंट केल्ल्या वरवी चड आनी चड ताका महत्व दिल्ल्या वरवी हांव निमाणें कितें जाता ताचे परिणाम जावन त्या ताळण्यांक संपूर्ण हांव फाताळ करूंक कारण जाता. समजलें ब्रदर? प्रेज गॉड. हा समजले ब्रदर, थँक्यू सो मच. आता समजले आमचे ते ती आशा आम्ही ती काण सोडल्यार आम्ही त्या पासान पडोवंकच साथ दिना. जायना आमच्या शक्तीर काडूंक जायना ती आशा व्हडणी. आमी निरंतर देवाच्या उतरांत एक कोटन असल्यार ते उतार नियाळ करनासल्यार त्या उतरांत आसा तुजी चिंता भरली. ओके ग्रेट ग्रेट ब्रदर, समजलें. थँक्यू सो मच. ग्रेट थँक्यू. ब्रदर म्हज्या जिवितांत शेत पाड चिन्नांत हांव मस्त ते शेत म्हाका सैतानान टॅप करतना हांव ते शेत करून आसली. त्या दाडा उतार चड नासले हांव केदाळ उतरांत आयली उतार सांगून म्हाका बे हाडोवचे म्हाका भुरग्यांच्या विशयान बे आनी दुसऱ्या विशयान कामा विशयान पुरो बे आसले. केदाळ हांव दीस आनी रात आतां देवाच्या उतरांत आसून करना सागी म्हाका तुमी सांगले 100% करेक्ट. हांवें म्हज्या जिवितान करना हांवें तातूंत सक्सेस जाल्या. हांव आतां तशेंच हें करनात आसा. आतां म्हाका समा तुमी सांगले वय म्हज्या जिवितांनी म्हाका आशा मस्त आसा. मस्त आशा आल्या वरी आतां एक त्या आशा काडटना तुका तें जाय तुका नाका जाल्यार चिन्ना कशें हांवें तें कलेक्ट करून हाडचें तें प्रार्थना आतां ना म्हाका नाका म्हाका पुरो आसा. तशें पुरो हांवें मस्त हें करून देवाच्या उतरान मस्त जाला ब्रदर. इज करेक्ट. म्हाका हें बरें लागलां. करेक्ट म्हज्या जिवितांत बरें जालां ब्रदर. येस ब्रदर, थँक्यू सो मच. आता ते तुम्ही क्लियर केल्यान मस्त जाणांक एक क्लॅरिफाय जालें त्याच्या विशयान. थँक्यू. प्रेज गॉड. म्हाका ऍड करूंक हांव आशेतां. आमकां मनीस जावन रचतना आमकां इमोशन आसात, आमकां भावना आसात गी, फिलिंग्स आसात गी, डिसिशन आसात गी. हे तीन आमचे कडेन आसात वय गी. येस. आता तीन संगती असताना आमचे कडेन ते आमकां एक चिंता आयिल्ले कुडले ते प्रोसेस जाता. ते प्रोसेस तूं आतां भावना तुज्या बऱ्यापणाक आतां जिजू थंय लाजराक जिवन करूंक येताना जिजू रडलो वय गी. जिजू रडलो भावना ताकाय भावना आसले. पूण ती भावना तो ताका देवा विरोध खंयचेय चिंतना येताना त्या भावनाक तो कंट्रोल करतलो. सो तशेंच हांगा केदाळा उत्पत्तीन सांगता ताका एक थॉट आयलें म्हळ्यार चिंताप आयलें सर्पान नाडलें म्हणून आमी सांगता. पूण सर्पान कशें नाडलें? तुमकां खंयच्याच रुखाचें फळ खावं नजो गी म्हणून तुमकां सांगलां गी म्हणून विचारलें वय गी. ते दाडा थंय कालें जालें तिच्या मतींत. तिणें तें मतीन कान गेलें आनी तिणें म्हळें तशें सांगोना आमकां हे फळ ह्या रुखाचें फळ खावं नजो
आनी आपणोवंक नजो पळया आमी केदाळा आमचे उलोवणे सर्तीक जाता एका संगती वयर तेदाळा आमी परतेक आनी परतेक पडोवंक वेता आमकां कितलें जाय जे त्या खातीर सांत पावलो आमकां सांगता तुमची जबाब केदाळाय वय या ना म्हणल्या वस्तूचेर आसा जे आमी कितलें एनालायज करता एक रॉंग संगतीक आमकां जावंक पुरो ते आमच्या मतीक प्लेजर दिता पूण त्या संगतीक हांव कितलें एनालायज करता कितलें भावनांत घालता त्या भावना वरवीं म्हजें डिसिशन करता फिलिंगा वयर येता ते फिलिंग हांव डिसिशन करनकान घेता थंय हांव पडोवंक वेता परतेक आनी परतेक तेदाळाच म्हजे त्या थॉट प्रोसेसार हे देवाच्या उतरा प्रमाणे ना हांव म्हजें मन बदलिता म्हणून थंय बदलल्यार आमी थंय जावन त्या सिच्युएशनांत आमी भायर येवंक थंयच शकता तेदाळा आमकां ते रिपेंट करचे गरज ना म्हळ्यार रिपेंट म्हळ्यार आमी ते थॉट पयलेंत आमी ब्लॉक केल्ले वरवीं आमी ताचेर वचना त्या खातीर आमी त्या काळोखाच्या संवसाराक आमी ऑपरेट करना समजलें न्ही ब्रदर हांगा येस ब्रदर वय तुम्ही सांगले 100% करेक्ट आमी ते येस ऑर नो त्यात थॉट प्रोसेसार गेल्यार आमी ते नेक्स्ट त्या अंत पडोवंक चान्स दितना आमी खंयचे नो म्हणून सांगल्यार इन द बिगिनींग तले नेगेटिव्ह थॉट्स फर्दर कंटिन्यू जावंक चान्स दितना ते तुम्ही सांगले 100% ते हांव एग्री करता थँक्यू सो मच प्रेज गॉड थँक्यू आनी कोणाक कांय सांगोंक आसा की प्रेज गॉड कोणाक ना जाल्यार प्रेयर करा सिस्टर करा ब्रदर तुम्ही करा ओके मोगळा बापा अर्घां तुका दिता बापा ह्या वेळा खातीर बापा ह्या वेळा खातीर आनी ह्या क्लासींत तुवें आमकां जायते आमी आमचे खंय आमी पडटा आनी आमकां खंय कारण जाता आमी पडोंक म्हणलें आमकां तुवें तुज्या गुंडाळ्याच्या सता वरवीं तुज्या उगडापणा वरवीं तुवें आमकां हें कळोवंक आनी समजोवंक आनी हाचेर आमी कशें आमी जैत वरयत म्हणलें आमकां तुवें आमकां तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे आमकां कळीत केलें बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा आमच्या जिवितांत आमी हांगा कितें आमी शिकता आनी आमी कितें आमकां पवित्रत्व आमकां शिकयता हर एका भावा आनी भयणीत हांव न्हू ते पवित्रत्म्याद्वारे आमी शिकोवन आसतना तीच पवित्रत्म्याची शिकोवन आमच्या जिवितांत आमी रुता करन आमच्या जिवितांत आमी कार्यागत घालन आमचे जिवीत देवाच्या उजवाडाचें जिवीत करन आमकां मुखार वचोंक आमकां तुजे कृपा धराळ मापान तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन आमेन